फोंड्या मोगो पक्षान पत्रकार परिशद घेवन डॉ भाटीकर हांच्यांनी फोंडे पालिकेचेर अविश्वास थाराव घाला, हातूंत मोगोचो संबंध ना म्हूण स्पश्ट केला। जाल्यार भाटीकर म्हणटा, आपूण जे कितें करता ते फोंड्याच्या बऱ्या खातीर करता। हातूंत हांव मोगो मार्फत कांयच करिना, तर रायझींग फोंडा मार्फत मुद्दे घेता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गेले काही दीस आम्ही पळयता की इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रेसांतल्यान अशें एक आयकूंक येता की जो अविश्वास ठराव फाटल्या दिसांनी जो चेअरपर्सनाचेर हाडलो रितेश नायकाचेर, तेजे बद्दल एक अशी उलट सुलट चर्चा चालू आसा की हेजेर की मोगो पक्षाचो हितून एक संबंध आसा काय कितें। तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक सांगूंक शकता, ह्या अविश्वास ठरावाच्या भितर मोगो पक्षाचो कसलो संबंध ना। आणि ही फोंडा म्युनिसिपालिटी आसा ते हेजेर भाजपाचो जो रितेश नायक हो चेअरपर्सन आसा आणि आमी आमचो नेतो सुदीन ढवळीकर हो ह्या सरकारान सामील आसा, तेन्ना हेज्या अविश्वास ठरावाच्या अगेन्स्ट वचपाचें आमी जावपाकूच शकना। तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगता की आमचे नेते तशेंच आमच्या सेंट्रल कमिटीचो अजिबात आस्पाव हेतून ना, हेची नोंद घेवची। तुमकां खबर आसा की ह्या म्युनिसिपालिटीन जसे बीजेपीचे आसा, तसे मोगो पक्षाचे कावन्सिलर आसा, बाकीचे वेगळे पक्षाचे कावन्सिलर आसा। तेन्ना एक परत सांगता की हितून आमचो मोगो पक्षाचो संबंध ना ह्या विश्वास ठरावाचेर, ही एक नोंद घेवची। रायझींग फोंडा जावं MGP अशें म्हणून तो जे करतालो पळयात, केतन भाटीकर म्हणटा पळय न्ही, तो एक रायझींग फोंडा ह्या आस्थापनांतल्यान ते आपले समाजकार्य करता। तो आमचे कडेन ह्या रायझींग फोंड्याच्यानूच आमी ताका मोगो पक्षाची तिकेट दिल्ली आणि जेन्ना इलेक्शन जालें तेजो पराभव जालो, तितलो पुरतोच आमचो संबंध केतन भाटीकार कडेन आशिल्लो। जेन्ना आमचो सरकार फॉर्म जालें आनी आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीक तेंको दिलो, तेन्ना हे सगळें बाकीचे आसा ते आमकां लागना। तेन्ना तसो जर कितें स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो जाल्यार आमी मोगो पक्ष सेंट्रल कमिटीन करतले किंवा आमचे नेते करतले, हेची तुमी नोंद घेवची। भाटीकार कितें सांगता आसतले आपले वैयक्तीक आसतले, तेजे तुमी ताका मोगो पक्षाचो कांय संबंध ना, इतलेंच हांव तुमकां टायमार सांगूंक सोदता। पूण फाल्यां विचार करतले तेजे सेंट्रल कमिटी सगळे अध्यक्षांचे परवानगी घेवन आनी तेजे डिस्कशन जातले। म्हणून सत्य हांव सांगता, तो कितें उलयता ताका मोगो पक्षाचे कांय संबंध आसपाना। सत्याचे पळय नगरसेवक आसा निवडून दिल्ले ते MGचे कोणाचे म्हणपाचे जे आमचे पळय उदक सांगले कावन्सिलर हे मोगो पक्षाचे आसा, भितर बीजेपीचे आसा आणि इतर पक्षाचे आसा। ते आज त्यांचे कितें घडण जाली त्यांचं वैयक्तिक भितर त्यांचं हे करता, तितून मोगो पक्ष काय ना, ते त्यांच्या भितरूच कितें तरी अविश्वास हे त्यांच्या भितरूच करतात ते। सो आता केतन भाटीकर MGP फॉर्म भरता हांवें तेन्ना एक मेंबर म्हणून आसता, पण तेन्ना इलेक्शन जालें की सगळ्यांक गेले न्ही ते, सध्या ते कंटिन्यू उरना तेजो। सो तसो कार्यकर्तो बीन उरता काय तो परत मागीर तांकां कार्यकर्तो म्हणून प्रत्येकाचेर आसा न्ही, कार्यकर्तो उरतलो जाल्यार तेणें तें काम करपाक जाय। दुसरा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली MGPचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले आनी सेंट्रल कमिटीचे ट्रेजरर, सो तेजें म्हणणें आसा की तुमी MGP पक्षान तो म्युनिसिपालिटी फाटल्या वाटी जो विश्वास ठराव हाडलो तो MGPन हाडूंक ना, तशें जाल्यार MGP आनी BJP सगळे एक आसा म्हणून। सो तुमचे हेजेर रिएक्शन कितें? ना पळय, एक समजून घे, पंचायत आसता आणि म्युनिसिपालिटी आसता, ही रायझींग फोंडाचेर हांव चलयता, ती MGP इन्वॉल्व ना। MGP इज अ पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट, अंडरस्टँड दॅट, कळ्ळें तुका। एंड वॉट आय एम डुईंग इन फोंडा इज प्युअरली टू रायझींग फोंडा, कळ्ळें। आनी आयज सुद्दां हांव आनी दनपारा सुदीन सर दनपारा आमी पणजे दोगी जाण जेवपाक बशिल्ले आनी वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स वेर आय क्लियरली टोल्ड सुदीन सर दॅट फॉर मी वॉट कम्स फर्स्ट इज फोंडा, आणि फोंडा रायझींग फोंडा करपा खातीर हांव खंयच्याय पातळीचेर बऱ्या तरेन लिगली जी कामां जाता ती करपाक वतलो। सो ताजेर म्हाका डिक्टेट टर्म्स कोण करूं शकना आनी हांवूय कोणाक ताजेर डिक्टेट टर्म्स करून घेवचो ना। आय एम प्राऊड टू बी असोसिएटेड विथ सुदीन ढवळीकर एंड दॅट वील ऑलवेज रिमेन, एंड आय एम MGP, ताच्या खातीर म्हाका कोणाची सर्टिफिकेटीची गरज ना। इव्हेंट हांवें कितें काडप पळय तो रायझींग फोंडा म्हणून काडला। आज पर्यंत तुवें मार्च 10 तारखेक इलेक्शन जाल्लें सारकें, त्याच्या नंतर जेन्ना MGP BJP बरोबर युतीन गेली, हांवें केन्नाच MGP स्पोक्सपर्सन म्हणून कोणाच कडेन वचूना, हांव डिबेटीक सुद्दां वचूना, बिकॉज श्री सुदीन ढवळीकर इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट, अंडरस्टँड दॅट, एंड आय कॅनॉट गो अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट इफ आय एम पार्ट ऑफ सुदीन ढवळीकर न्ही। सो आय एम डुईंग वॉट आय एम डुईंग एज रायझींग फोंडा, एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ फोंडा हांव म्हाजी पातां हालत बसचो ना। Ponda needs good hospital, Ponda needs MRI, Ponda needs CT scan, Ponda needs ambulances, Ponda needs good road.
आणि म्हाका समजना इतले कोणाक दुखता की बाबा फोंड्या म्युन्सिपालिटी पडली जाल्यार 400% टॅक्स केला ताजेर आमी उलोवया. So I'm very proud I'm saying that I am talking as Rising Ponda chairman and I will keep working for betterment of Ponda. आणि परत गरज पडल्यार परत सुद्दां म्युन्सिपालिटी उडोवपी हांव. ताच्या खातीर मागीर तांकां सगळे गोंयचे कॅबिनेट एक करूं, नो प्रॉब्लेम. कित्याक रे वी आर आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स टू अर्न ब्रेड एंड बटर. आय एम वेल सेटल्ड इन लायफ एंड देन आय हॅव कम इन टू पॉलिटिक्स. सो आय एम नॉट गोइंग टू बेंड डाउन विथ एनीथिंग. I am associated with Shri Sudhin Dubekar and MGP and that remains. But what I do for Ponda is for a rising Ponda as Ketan Bhatikar and I will keep working towards it.